खातीर सांगाती बापाक घेवंक आमचो मोग नोमान बापा आनी पुताक तसोच पवित्र आत्म्यान नोमान आमच्या याज्ञिकाक भुरग्यांचो संसार पूण पाठो आमचो देव बापा पापयांदी माफी ईश्वरा नोवेंदान आयज कोरया देवा भुरग्यांक राख मोगाळ बापा नोमान बापाक आनी पुताक तसोच पवित्र आत्म्यान नोमान आमच्या याज्ञिकाक भुरग्यांचो संसार तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस आवडेता आनीक मागीर मोगचो खरी आमी मिसान भाग घेवंक आज मिसान भाग घेतना आमी मागून घेता ओतमे पासोत एस्ट्रेलिना आनी खायतानो ओतमे पासून मागून घेता इनासिनिया पिंटो जल्म दिसाक देवाक दिनू वाचता अळाया कामेलो बरी भलायकीक आमी मागता एस्पेरेन्सा दिसा हे इंतेसां बरोबर आमची खास मागणी बापा फुडें घालुया हे मिसाक सुरवात दिवया बरोबर बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल इश्टंदो आज बो पवित्रत्वी द होली ट्रिनिटी हाची परब आमी समोरता हे निकतेंच मीस आमी सुरू केलां बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक उलो मारून हो मिस्तेर आमच्या जिविताची एक भागीदार दोर मागणी आमी सुरू करता बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक उलो मारून दोर मागणे सोंपयता तेच पवित्रत्वेक उलो मारून आमच्या जिवितान तिचो मोग आसूंक हेंच एमिसांतल्यान मागून घेवया हें बलिदान बापाक मानतलें जाल्यार आमचें अंतस्कोण साफ करुया देवा लागीं आनी पेले लागीं माफी मागुया आनी खालती खायन म्हणुया हांव पातकी सोंपयता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोदून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत बागेन सुद्दां चाकवार मेळ्ळी सगल्या दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां ससणीच्या जिविताक पावूं आमेन. सुम्या काकूत कोर सुम्या काकलीत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर मोहिमा देवा उंच सर्गी आनी शांती ताज्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोय पळयता देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या तर वैभव बापासोत आमी तुका वाखाणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवाचे शिरी तूं संवसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाल बापा तुज्या उकोंडीत जिवितान आमी भाग घेवच्याक तुवें तुज्या सासणीक शब्दाक आनी पवित्र कोरनान्याक ओतम्यांक संवसारान धाडून तुजो विचित्र गूट मनशांक उगडापो केलोय खरो भावार तुवें आमकां उचारूंक दिल्याय देखून सासणीक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायता आनी तिचे सोक्तेचें पुरजोरीत कोरण्यांनी तिचें एकपण उलखून तांकां तेगाय जोनाक त्रिएक देवाक खालतीपणी आमी पोरनिपात करता सगले काळजान
तुमची मोहिमा वखणटाव आनी ही आमची बुजवून तुमकां मानून म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेन जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. मोजेसान पोरचे कडेन उलोवन म्हणलें, देवान पृथ्वीर मनशाक रोचला तो दीस तान आयज पर्यान तुजे आदीं सोरून गेल्यार त्या खाला लागीं वशें विचार. अंत्रोलाच्या एके शिमेथान ते दुसरे शिमे पर्यान येद्दी व्हडली वस्त घडल्या जायत. वो घडल्या मदें कोणें आयकलां तरी? उच्या मदें रावून उलयतल्या जिव्या देवाचें उतर तुमी आयकलां तशें, तेन्ना तरी खंयचे पोरचेन आयकलां आनी आयकूंक ती जिवी उरल्या जायत? खंयचोय देव कोश्ट धाडून अजापां विजमितां करून झूज मांडून आपले पोदवेर आत आनी बोलिश्ट बावलो उबारून व्हड भिरांत दाखोवन दुसऱ्या राष्ट्रां मदें आपणाक एक राष्ट्र विंचून काडून फुडें सरला जायत? हें सगळें सोरेस्पोर तुमच्या देवान तुमच्या दोळ्यां मुखार इजिप्तान तुमचे खातीर केलां. तर आयच्या दिसा हें आयकून घेयात आनी तुमच्या काळजांनी सांबाळून दवरात. उंच स्वर्गाक आनी खाला संवसारान सोर्वेस्पोर एकलोच देव, ताचे भायर दुसरो कोण ना. तुमकां बरें जावचे खातीर तुमकां दितोल्या त्या देसान सदांच तुमी जिवोवचे खातीर आयज हांव तुमकां दिता त्यो आज्ञो आनी कायदे सांबाळात. देवाचें उतोरें. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सोरेस्पराचें उतर खरेंच खरें, सगळीं ताची कोतुवां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सोरेस्पराचे प्रितीन संवसार उरपोट भरला. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सोरेस्पराच्या उतराक मोळप घडोवन आयलां. ताच्या तोंडांतल्यान सुस्कारान अंत्रोलाची सगळीं लस्करां उपजोल्यांत. एकाच उतरान ताणें सगळें रोचलां. ताणें हुकूम घालो आनी आसा तें सगळें वतून आयलें. जबाब. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सोरेस्पराची कोण भोक्ती कोत्तात, ताच्या माये मोगाचो कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशांचेर ताजेर नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो. तोच तांकां दुकोळाच्या खालार दानो दितलो. जबाब. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सोरेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. जसो तुजेर आमचो विस्वास सोरेस्परा, तशी आमचेर देवो तुजी प्रिती. जबाब. जी पोरसां देवान विचून काडला ती खरेंच बागी. उजगार उबी रावया. सोरेस्पराक जोय जोय, मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, जो आसा, जो आसलो आनी जो येतलो त्या देवाक सोरेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्यो पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. इकरा शिसा गालिलियाक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. तांकां पळयना फुडें ते ताचे पांय पडले. तुरितांतले थोडे दुबावले.
जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसाराक देवान म्हाका सगळी पदवी दिल्या. म्हणटूच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां यज्ञा दिल्यात तितल्योय सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीस करात. आनी बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी सदांकाल होय संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आयचें पयलें वाचपान मोइजेस देवाची शिटकावणी मनशां मुखार दवरता. आनी जे पोरजेक देवान आपली म्हूण विचून काडलेली हे पोरजेक हो संदेश वांटा. जे प्रश्न आयचे वाचपान आमकां घातलेले आसा ते ही देवाचे प्रश्न, देवाची येवजण मोइजेस आपल्या तोंडांतल्यान हे पोरजेक सांगता. इतिहास आमच्या मनान हाडुया. ही इस्रायल पोरजां इजिप्तान कोश्टवतालीं, 7 वर्सां गुलामपणान जियेतालीं. आनी देवान तांची खालकूत करून तांकां स्वतंत्र करता, मेकळी करता. दे आर सेट फ्री फ्रॉम इजिप्ट. आनी वाटेर ते वता आसतना टू द प्रॉमिस लँड तांकां एक आपलेंच गांव, आपलोच देश देव तांकां बासायता. ते गांवांत पावचे आदीं मोइजेस आयचीं उतरां तांकां म्हणटा. तो म्हणटा, तुमच्या मनान केन्नाच असलो एक विशय आयला, हो संवसार कोणें रचला? हो देवाचो शब्द, हाचें उतरां कितलीं म्हत्वाचीं हें तुमी जाणाव. तुमी नियाल केल्लो आसा, कितल्यो मिलाग्र्यो विजमितां हांवें केलां आनी तुमकां म्हज्या हातांनी स्वतंत्र केला. आय हॅव सेट यू फ्री with all the miracles, with all the good things I have done for you. हें तुमी समजून घेता. आनी शेवटाक मोइजेस अशें म्हणटा, इतलें बरेंपण तुमकां पावलां. देव तुमचे लागीं एकूच वस लालयता आनी मागता. जे मानामें तुमकां दिल्ले आसात ते तुमी सांबाळचे. तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक, तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक, फुडले पिळगेक हे तुमी देवान दिल्ले मानामेंत बरेंपण तुमी गांठीक मारचें. आज मोगाल इश्टंदो आमी भोव पवित्रत्वी, द होली ट्रिनिटी, बाप, पूत, पवित्र आत्मो हाचेर नियाल करता. बाप म्हणजे कितें? बाप म्हणजे पाय. पाय न्हू? फादर. दुसऱ्या धर्मांनी जावं मुसलमान वा हिंदू तांकां तांच्या देवाक तोरेचे नांवान ते उलो मारता. जायतीं नांवां आसता. But only in Christianity we can call God our Father. आमी बापूय म्हणून उलो मारूंक जाता. एका पुताच्या, धुवेच्या आनी बापायचे संबंद इतलो व्हडतो. हो बाप जावन आसा मोगाळ, काकुतसार, दोयाल. A heart of a father. आनी हाकाच लागून आमकां मनशांक ही संदी देव दिता टू कॉल हिम अ फादर. आपणाक देव अशें म्हणना, बट कॉल मी फादर म्हणटा तो. बापूय म्हणा उलो मारात. हें बापाचें काळीज इतलें मोगाळ, इतलें दोयाल, इतलें काकुतसार, इतलें गोड हें आमी अणभवता. आनी होच देव हे पोरजेक स्वतंत्र करता, तांची दोया कोत्ता, तांकां मोगान वेंगयता. पूण ही पोरजां कितें करता? ही पोरजां कितें करता? कांय वर्स पयलीं स्वता ही पोरजां देवाचेर बेमान जाता. देवाची बेपोरबा करता. देवाक पयसायता आनी कुड्डे वस्तूंनी, कुड्डे देवांक हांकां पुंजायता.
द अनफेथफूल इज्रायलाइट्स. इतले देवाचे उपकार ते आमी घेता. पूण देव आमकां एकूच सांगता, तुमच्या भुरग्यांक हे मानामेंत दोयालपण सांबाळूंक शिकोयात. हो देवाची ओळख तुमच्या काळजांनी तुमच्या भुरग्यांक तुमी दियात. आज मोगाल इश्टंदो, आयज आमी आमकां एक प्रश्न घालूंक जाय. देव आमचे हिसोबेन कितलो काकूतसार, कितलो मोगाड. देवाची विस्मितां, देवाच्यो मिलाग्र्यो तुमी तुमच्या जिवितांतल्यान जायत्यो अनुभवता. पूण आमी आज मनीस कितले देवाचेर बेमान जाता. जेन्ना देव म्हणटा हे मानामेंत तुमी सांबाळचे आनी तुमच्या भुरग्यांक तुमी शिकोयचे, दर एका आवय बापायनी जबाबदारेन तुमच्या खुसियासाचेर हात दवरचो, ओड्ड्याचेर हात दवरचो. आमी देवाची शिकोवण आमच्या भुरग्यांक दिता काय? आजकाल मिसाचेरूच आमी नदर मारुया. हजारांनी लोक आज मिसाक वचना. इफ दॅट इज फॉल्स, आय कॅन कॅल्क्युलेट करून दाखयता तुमकां. आमच्या स्विंडनान कितल्यो इगोज्यो हात्यो आनी सगळे इगोजीचे पेंडेमीक मिसां मेजल्यार लेस दॅन 2000 लोक मिसाक वेता. लेस दॅन 2000. 14,000 मायज लोक खंय गेलो काय? सगळे कामाक बुडले काय? आज आमी पेंडेमिकाच्या नांवान म्हणटा आमी ऑनलायन पळयता. इट्स नॉट गूड. इट्स नॉट गूड इनफ. देवाच्या मोगाचेर बेपरवा कोत्ता आमी. देवाच्या मोगाचेर आमी बेमान जाता. देव आमकां सांगता, देवाचो मोग, म्हजो मोग तुमच्या भुरग्यांच्या काळजांनी रिगोयात. जाल्यार पयले सुवातेर आवय बापूय घरांत बसून देवाच्या मोगान जियेना. भुरग्यांक आमी कितें दिता? लाडू वांटा. लाडू. आनी कोणाक दूख जायना, कोणाचें काळीज ओडना, कोणाचें काळजान फुगारसांव जायना. कित्याक? आमी देवाची बेपरवा केल्ली आसा. हो देव जो काकूतसार, देव बाप आमकां म्हणटा, म्हाका बाप म्हूण उडो मारात. द फर्स्ट पर्सन इन द होली ट्रिनिटी. पयलो जोन देव बाप. आनी होच देव बाप आमकां आपल्या पुताची ओळख दिता. द इन्कार्नेशन. देवाचो मोग, गॉड्स लव बिकम ह्युमन इन द पर्सन ऑफ जीसस क्रायस्ट. आनी तोच मोग आनीक पावटी तोच संदेश दिता. तांचे तेगांयचे मदें दुसरें कांयच ना. द ओन्ली वन मॅसेज ऑफ लव अँड युनिटी. जेजू आयच्या शुभ वर्तमान म्हणटा, सगल्यांक उलो करता न्हय आपल्या शिसांक. वचात. द मिशन मॅन्डेट. द चॅप्टर आवेसवर 28 ऑफ मॅथ्यू इज अ मिशन मॅन्डेट. ही जबाबदारी दर एका आवय बापायची. आनी कसली जबाबदारी? वचात. तुमच्या कुटुंबांनी वचात, फॅमिलीनी वचात आनी तुमच्या भुरग्यांक पयलीं देवाचो मोग दियात. बॅप्टायज देम म्हणजे गिव देम द गुड न्यूज. आनी शेवटाक जेजू म्हणटा, तुमच्या सांगाताक हांव सदांच आसा. हें जाणा जायात. आनी हेकाच लागून देव आमच्या सांगाताक आसा म्हूण जाणा जावंक देव आमकां अनाथ हाडिना. वी आर नॉट ऑफन्स. एकसुरीच हाडिना. गॉड गिव्स अस द होली स्पिरीट. हो पवित्र आत्मो आमकां दिल्लो आसा टू लीड अस, टू गायड अस. आनी होच पवित्र आत्मो आमचे बरोबर चलता आनी आमकां राखता. So God gives us assurance that you are not alone. But the other way we have to find out. When God assures us that He is with us, we have to find out, are we with God? देव आमचे बरोबर आसा. पण आमी देवाचे बरोबर आसांव जायत. आसा काय? ओ देवाचे आमी पांये ओडटा जेन्ना फक्त म्हाका गरज आसा. जेन्ना म्हाका कसली गरज आसा जाल्यार मिसां दिवंक जाय तेन्नाच हांव मिसाक वेतलीं. फुंगसांव आसा तेन्नाच हांव मिसाक वेतलीं.
काजरां आसा जुबलीज आसा बॅप्टिजम आसा तेन्नाच आमी मिसाक पावतली. आजारांनी लोक हांगासर मिसाक येता वो फुगसावंक येता. विचारल्यार 1 वर्स जालें, मायज जालें, कुमसार ना, मिसां ना, कांयच ना. तर आमी देवाच्या मोगाची बेपरवा कोत्ता. आमी देवाचेर बेमान जाता एके ना दुसरे वाटेन. तर आज हे पवित्रित्वेक आमी नोमान करता आसतना हो खास प्रश्न आमी सुटावो करूंक जाय. जेन्ना देव म्हणटा वचात आनीक हो संदेश दुसऱ्यांक वाटात. तुमच्याच घरचीं भाव भयणी, तुमची सोयरीं दायरीं जेन्ना फुगसांव जाता सगलीं येता जेवणाक. प्रश्न घालात मिसाक बेता वो ना ती. वचना जाल्यार कित्याक वचना? आमी भिता देवाची गजाल दुसऱ्यांक सांगूंक. भिता न्हू बाय? भिरांत दिसता. तुजी रान कायल पडत म्हणटा भाज कोण. सगलीं सोयरीं दायरीं हांगासर जियेता. बट वाय डोंट यू आस्क देम वाय दे आर नॉट गोईंग फॉर मास? वायट सोयेन बुडो नाकात. सद्याक हे वायट सोयेचो फास आमच्या गोड्याक पडलेलो आसा. इन दीस पॅन्डेमीक आमकां कोणें कांयच बरें करूंक ना. जायते जाण आमची भाव भयणी अनफॉर्च्युनेटली हे पिळीन मरून गेली. आनी आमी थोडी जिवी उरल्या ती ओत्मीक जिवितान मरून वेता. ओत्मीक जिवितान मरून वेता बिकॉज वी डोंट फॉलो द कमांडमेंट्स वॉट मोझस इज रिमाइंडिंग अस टुडे. आनी जेन्ना जेजू म्हणटा म्हजे शिश्य जावात, साक्षीदार जावात, बी माय विटनेस. वॉट आर वी विटनेसींग? आमचें क्रिस्ती जिवीत तुमी कशें विटनेस करता? If you don't witness the Christian life, what are you Christian for? So this is the serious question we need to answer. आज भोव पवित्रित्वेक उलो मारूया. तिची गोठाय आमच्या जिवितान घेवया. तसो जेजू म्हणटा हांव तुमच्या संगाताक सदांच आसा. आमच्या प्रश्नांनी, आमच्या दुखांत, आमच्या कुशालकायेन देव आमकां तेंको दिता. आमी देवाक तेंको दिता जायत. आमी देवाच्या सांगाताक चलूंक प्रयत्न करता जायत. सगल्यो आमच्यो गरजो, आमची मागणी हे वेळार हांगासर हाडुया. आमी मागून घेवया उदीक जाल्यार आमच्या भाव भयणे पासत भारतांत गोंयां जी कोवीड पिडींत कश्टता. खेरीत भाशेन आमी मागतले फादर रॉकी नोरोना पिलार सोसेचो वांगडी जो पिडींत आसा, देवान ताका पेकोनी फाव करूंक. सगलीं बी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, देवाक सोपयता बापाक सदां पितमीच्या रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरबी सांबाळलो. आंकवान मेळी तांण जल्मलो. पोंस प्लाता काल ताणें वर्स वसले. ताका पुसार चोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ले मदेर देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सोगात सोडलो. सोपयता त्या बापाच्या उजव्याक बसला. तोय तांची वेन मेल्ल्यांची मुजबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक प्रवेश सभेक भक्तांचो एकठार आतखांचे बोगसोरे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया. Svikar korsomia fu Jirin moja sukace Dulien poron weja
waktan Pontu penjewor mogaje Devi pulang gatlan tuja Soindik cire urni moja Stan kilin svagona maka Puntuin karkoinaka म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीधर बापाक मागता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमे आमच्या नाके प्रभे शुभेच्छा दारा सर्वेस्पर मानून घ्या सर्वेस्परा आमच्या दोयाल बापा भावार्थान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचें नांव उच्चारूंक तुका बेडयता ती आमची सेवेची देणी पवित्र कोर आनी ताचे वरवीं आमीच तुका सदांच ओंपलेलें बलिदान जावं निर्मे जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सवय असो आमची काळजां उबारुया आम्ही ती सर्वेस्परात आयबाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान ससनाच्या देवा सर्व कल्याण सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे एकल्याच पुताक आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं एकलोच देव एकलोच सर्वेस्पोर पूण तुमी एकूच देव आसतना एकूच जोन न्हय बगर एकाच देव सैमाचे तेग जोन तुवें उगडापो करून दाखयलेलो हो तुज्या मोहिमेचो गूट आमी थीर भावार्थान सोत मानता आनी तुज्या पुताची तशीच पवित्र आत्म्याची तीच अंतर नासलेली मोहिमा खालतीपणी वळखता कोरियन सासनाच्या देवा एक एकल्या जोनाचे विशेक गूण आनी तेगांयचे एकूच सोयम आनी संस्कारी मोहिमा वाडून तुका आमी पोरनिपात करता हीच मोहिमा वाखाणूंक देवदूतान सर्गीच्या दोलबरा एकाचताल्यान तुजें निरंतरी गीत गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांव ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपले कुशेन कोश मरूंक सोंसूंक पेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणे हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातोच तांणी खाज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणे तुमी सुमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रोगताची खाज नव्यान सस्नैक कराराची हें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशे पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोटुया सुम्या जेजू तुजें मरण आमी समोरता तुजें पुनर्जन पूण आमी परगोडटा तुजें येण्याक आमी ओतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जनपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सुमची खाल सुखास समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतलें आमकां सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्परा आख्ये पृथ्वीचे विस्तारली तुझ्या पवित्रतेचो गडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बागयोन बाप, डेक्लन आमचो गोवली बाप, आनी सगळ्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जन्मपणाचो बरोबरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखां मोल पडूंक फाव कर. अम सुमेस्तांची दोळे करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती बागेन धरून दिता आनी सर्व काली तुका मनवले त्या सगळ्या भक्त बरोबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पुजदार बापा, सर वर्दुनान वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सुंदराची यज्ञ मनान धरुया. सगळी आमची गरजो, आमची मागणी हे वेळार बापा मुखार घालुया आनी जेजून दिल्लें मागणें म्हणुया. आमचे आमच्या बापा बापा स्वर्गीच्या, सोगीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रायस आयज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पुरो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वाटांतली आमकां निवार. दोळेकृणे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सुनवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर कातांतली वाटाय. कित्या राजवळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांटा. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेचेर भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचेर सोबे आसूं. देवाची देवाचे श्री संवसारचे पाप खातीर आमची काफरत कर. देवाचे श्री संवसारचे पाप खातीर आमची काफरत कर. देवाचे श्री संवसारचे पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलीचे जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या काळजांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड. आमेन. क्रिस्ताचे रगत. आमेन. मोगला जेजू, हांव सोत मानता तूं खरेंच पवित्र साक्रामेंतान आसा म्हूण. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हज्या काळजान घेवंक आशेता. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शिवंक जायना. देखून ओत्मीकतायेन तर ये म्हज्या काळजान. तूं म्हज्या काळजांत आयलें म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सुरशिल्लो वेगळो सरूंक निर्मी नाका. आमेन.
Surgi kirna pangkoi tie Tuzo uswar gali tie Tuzo uswar gali tie Ye durborancha bapa Ye Vardanam dinara Ye kalsa jau swara Ye kalsa jau swara Boborya buswondara Otmya chadu lopaunya Bolya shito visavya Bolya shito visavya Ye durbolancha bapa Ye vardana dinara Ye kalsancha swara Ye kalsancha swara Asrodi dewa Lipoi maka galung tu japaknya sauri Asrodi dewa Lipoi maka galung tu japaknya sauri Moto borlaso Tuđe ruc papijeka Dusman vero kata tedna Watai maka Taroka Asrodi dewa Lipoi maka galung tu japaknya sauri Asrodi dewa Lipoi maka galung tu japaknya sauri Bob matan tu janawa Tuje kantin ge maka Awoi soshi aplia Palwang taplia Eka Asrodi dewa Lipoi maka galung tu japaknya sauri
प्रार्थूया. सर्गीचे बापा, तुज्या पुताचें मासा रोगतान तुवें आमकां दादोशी केले आनी तुजे देवीक जिवान आमकां भरलें. हे सर्गीच्या पोसनाच्या गोठायेन जेजूसोवी पोयत ओतम्यान वरवीं सगळे आमची चिंतनांनी उतरांनी आनी कोडण्यांनी तुमकां तेगूय जोनाक आमी मोहिमा दिवंक पावूं. हें देणी आमकां फाव कर आमचे सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. अशें बसूया. फुडल्या आयताराक भोव पवित्र जेजूच्या कुडी रोगताची दोबाजीक परब, द फिस्ट ऑफ द बॉडी एंड ब्लड ऑफ क्रायस्ट, कॉर्पस क्रिस्टी. व्हडली परब ही जेन्ना मिसाचे बलिदानान आमी भाग घेता. म्हणटच हांगासर दर मिसाच्या आदीं 20 minutes आमी जेजूक हांगासर हाडटले. द ब्लेसिड सॅक्रमेंट विल बी केप्ट 20 minutes बिफोर द मास. आनी चड गरज आमी पवित्र ओरान भाग घेवंक तुमकां वेळ मेवता तेन्ना. म्हूण नेक्स्ट संडे इज अ प्रॉपर डे. थोडोसो वेळ बेगीन आयल्यार तुमी ओगेपणी मागणें करचें. उपरांत देर वील बी अ ब्लेसिंग आनी मीस सुरू जातलें 11:30. निकतीच आमची भोयण इजाबेल हॉर्ता मरून देवाच्या बेगीन गेल्ली आसा. तिचे मरणाचें मीस जातलें 2 तारखेर होली फॅमिली एगोजीन 11 वाजता. 5 तारखेर आमी आमच्या भावा पासत इफिफेनो वालादारीस जो हांगासर आसलो स्विडनांत पूण गोंयां अंतरलो, ताचे पासत हांगासर कुटुंबांनी मीस दवरलेलें आसा. 12-15. 12 तारखेर तोरणाट्यांचो पयलो जोमो हे पॅन्डेमिकांतल्यान. ल्हानूच थोडोच वेळ ती हांगासर आसतली, वेरी शॉर्ट टायम. 12 तारखेर फ्रॉम 3 to 4:30 हाची म्हायती तुमकां पावली आसतली. आनीक म्हायती धाडटले. सगळ्या आवय बापायक उलो मारता तुमच्या तोंडण्याक तुमी हाडचे फॉर द एडोरेशन एंड फॉर द मास एंड टॉक. हे कोवीड पिरियंतल्यान आमी फंड रेज केल्लो मिशन इंडिया. नेक्स्ट संडे वील बी द लास्ट डे ऑफ कलेक्टिंग फंड्स फॉर द मिशन इंडिया प्रोजेक्ट. जांनी तुमी ऑनलायन तुमचे फुडला पाकळी पाठयलेली आसा आनी जांनी एनवलप्स हांगासर आसा तुमी दिल्ले आसा तुमकां सगल्यांक दिन वाचता. तांचे पासत मागता आसतना हे तुमच्या त्यागा वरवीं जायते जाणांची भूक तान आनीक मेडिसिनांतल्यान तांकां पिकोवणी फावो जातली. पूण चड गरज हे वेळार आमच्या मागण्यांनी भारताचो गोंयचो आमी उगडास करचो. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुझे सव्या आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पुतोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. मायेका कृतीनी बोललेले राणीये स्वर्गा संसाराचे सदांच आमच्या मोगान लासतले. सांडू नाका माये मोगाचे. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्याच कोपान. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्याच कोपान. तुजे विस्मीत माये ओरुण्यान दिश्टी पडली गोरवां राखल्यान.
dakot-kotian संसार por konta tuja dismyan Almae Yomae Gyanka tujats gopan Almae Yomae Gyanka tujats gopan Kurmae tu amche surture Bagoyam chakal sanche aune Pois koram chivigna mirmire Tangum chi koi sorginche paunde Pavae Yomae Geamka tujats gopan